सोमारा 11:30 माननीय गोयचे गव्हर्नर हांकां भेट मेळ्ळी आनी तांचे कडेन काही गोश्टी डिस्कशन जाल्यो आनी हाजे पयलीं जे म्हादईचेर हांवें प्रायम मिनिस्टराक लेटर केल्लें त्याची कॉपी तांकां दिली आनी त्याच प्रमाणे जे ऑस्टेरिटी मेजर्स म्हणून हांवें प्रायम मिनिस्टराक जे कोविड-19 ताका लागून जें पत्र बरयलां ताची कॉपी दिली आनी खुबशे विशय हांवें डिस्कस केले. त्या विशयांत पयलो विशय हांव म्हादई घेता. खूब जाण कोविड-19 लागून म्हादय विसरल्या, बरोबर आसा, जगले जाल्यार म्हादय अशें हातूंतल्यान ह्यो गोश्टी आसा. पूण आजूच काल जो म्हाका रिफरन्स मेळ्ळा ह्या 2 दिसां पयलींचो आनी कालचो, वाठादेव हो मोठो सांखळे आनी बिचोले तालुक्यांतलो वाठार. ह्या वाठारांत सबंद जी एरिया आसा ती एग्रीकल्चर एरिया. मुख्यमंत्र्याच्या घरा पसून साधारण 2 किलोमिटरान हे सगळे ते 5 किलोमिटरान हे सगळें येता. आनी सांगपाक खूब म्हाका वायट दिसता की जे आमी उलयताले की एप्रील मे आमकां म्हादयचें उदक कमी जातलें म्हणून, आनी आजून थंय काम चालू ना. जरी जें काम केलां ताका लागून, आनी जर पूर्ण काम केलें जाल्यार कितें परिस्थिती जातली ही आमच्या दोळे मुखार येता. जे उदक 1 मिटर आसतालें एप्रील म्हयन्यांत तें आतां फक्त पावल बुडटा. म्हणजे जवळ जवळ 1 फूट सुद्दां उदक ना एका मिटरा जाल्यार. हें आमी आसा आतां एप्रील 20 तारखेच्या आसपासची गोश्ट. अजून पूर्ण मे म्हयनो उरला आनी ह्या खातीरूच जी भीती म्हाका स्वता दिसताली. एनवायरमेंटिस्ट जे आसा बाबकेरकार, मुगांवकार हे सदांच म्हणटाले ती खरी जावपाक लागल्या. आनी मुख्यमंत्र्याच्या जे घर आसा ताजे पसून विदीन 5 किलोमिटर ही पयली गोश्ट जाली. हेची नोंद सगळ्यांनी घेवपाक जाय आनी गव्हर्नरान हेतून लक्ष घालता म्हणून सांगलां आनी त्या बद्दल ताचें हांव मना पसून गोंयच्या लोकांक तर्फे अभिनंदन करता. कारण हो विशय आतां सिरियसली घेवपाक जाय. आमी जगतलेच. कोविड-19 गोंयच्यान गेलो अशें खुद्द मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टरान म्हटलां. पूण म्हाका तरी भंय दिसता. दुसरी गोश्ट डिस्कस केली ती मायनींग इशू. जो मायनींग इशू आसा तो एक्ट MMDR एक्ट जो चेंज करपाक जाय ताचे विशीं डिस्कशन जालें आनी त्या वेळार ताका नोंद दिली की माननीय त्या वेळा वयले MOST मिनिस्टर नितीनजी गडकरी हांणी खूब प्रयत्न केल्ले आनी MMDR एक्ट चेंज करपा खातीर फायनल स्टेजीर आतां आसतनाच तो एकदम फाटीं सरलो. हे कित्याक तें म्हाका खबर ना. त्या वेळार फाटल्या सरकाराक तेन्ना मनोहर पर्रीकर रक्षा मंत्री आशिल्लो आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांगा आशिल्लो आनी आतां मंत्री आसा बाब निलेश काब्राल हाणें एक्सप्लेन केल्लें आनी खुद्द थंय दुसरो जो एक मंत्री आशिल्लो ताणें निलेशाक झापडलो, अक्षरशः झापडलो. हय जाल्यार तुमी निलेश काब्रालाक विचारचें ह्या विशयाचेर MMDR एक्टाचेर. आनी निलेशाक सगळें वेळ पडल्यार तुका भितर उडयता. हें निलेशाक खबर आसा. सगळे इतिहास जरी आसलो तरी निलेश काब्राल, युनियन मिनिस्टर आतांचे श्रीपाद नायक, एडवोकेट नरेंद्र सावयकर, त्यानंतर खुद्द त्या वेळा वयले स्पीकर आनी आतांचे चीफ मिनिस्टर बा प्रमोद सावंत हे सगळे त्या वेळार आमी आशिल्ले. आनी त्या वेळार जर ह्यो गोश्टी जावना जाल्यार आतां ह्यो कश्यो जातल्यो हे आनी लोकांक सांगपाची आवश्यकता आसा. रेव्हेन्यू ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतना म्हाका दिसता हेची गरज आसा. ना जाल्यार गोंय सरकार बँकरप्ट जाता. मायनींग चालू जावपाक जाय. डम्प्स जे आसा ते काडपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर वेळ पडल्यार मिक्स करपाक आमकां हाय मायनींग
हाय क्वालिटी मायनिंग जाय जाल्यार ते कर्नाटकांतल्यान हाडपाक मेळपा जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टीचो सारासार विचार हे चालू करतना आमच्या गव्हर्मेंटान करपाची आवश्यकता आसा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जर जातलो जाल्यार पयलीं सँड एवेलेबल आसपाक जाय. आनी तुमी कालूच आयकलां 2 मंत्र्यां मदली झगडी. रेल्वेचो ट्रक पेडणेच्यान भायर सरलो आनी एक इन्स्पेक्टर तो ट्रक भायर सरतना 500 रुपया मागपाक लागलो. हें फक्त दुसरो मंत्र्यान प्रूव केलो. आतां हें जर खरें आसा जाल्यार आजून पसून मुख्यमंत्र्यान कित्याक एक्शन घेवना? दुसरी रेंव काडपाक बॅन आसा जाल्यार ही रेंव काडटा कोण? हायकोर्टान बॅन घातिल्ले आसा. हायकोर्टान काही गोश्टी सांगल्यात त्यो करनासतना ह्यो गोश्टी कश्यो जाता हाचो सारासार विचार मुख्यमंत्र्यान करपाची आवश्यकता आसा. आनी हातूंत जें खरें कितें फूट कितें हें लोकां फुडें मांडपाची आवश्यकता आसा. कारण दोग मंत्री कॅबिनेट, एक डेप्युटी सीएम आनी दुसरो नवो जरी जालो वेल एक्सपिरियन्स आनी कोण खोट उलयता कोण खरें उलयता. आनी जर कोणें जर 500 रुपया त्या ट्रकार घेता आसत ताका पयलीं सेट करपाची आवश्यकता आसा. दुसरी बाजू इल्लिगल जें एक्स्ट्रॅक्शन केलां तें करपाची गरज आसा. तिसरी गोश्ट सँड एक्स्ट्रॅक्शन जालां सावड्ड्यां रगडा रिवरीन आनी ही एक केस हायकोर्टांत आसा. म्हाका ज्या प्रमाणे कळ्ळां की अंदूचो जिल्ला पंचायत मेंबर धारबांदोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तातूंत इनवॉल्व आसा आनी ताका ऑलरेडी ताजी मशिनरी जप्त जाल्या. हाचेर सरकारान कितें केलां हें येवचें. मुख्यमंत्र्यान क्लियर येवपाक जाय की खंय कितल्या भायर सरले, कितल्या चेकींग केलें, कोणी चेकींग केलें, केन्ना चेकींग केलें, सीफरर्स कित्याक हें करपाक जाय. कारण आज मुख्यमंत्र्यान हेल्थ मिनिस्टरान डिक्लेअर केलां की गोंयांत एकटोय कोरोना व्हायरस ना. जर एकटोय कोरोना व्हायरस ना जाल्यार सोमारा 3 पेशंट गोवा मेडिकल कॉलेज कोविड-19 जे हें घेतलां क्वॉरंटायन करपाचें आसा थंय कित्याक हो प्रश्न आसा. आतां देशमुखीचेरूय लोक खूब उलयता ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना. फॅमिली इश्यू वीथ दॅम तांणी उलोवपाचो. ताची इन्क्वायरी एकूच ताणें करपाक जाय की खरेंच मुंबयच्यान आयलो आनी क्वॉरंटायन जायना जावन सुद्दां काय कितें एकूच प्रश्न आसा. तिसरी गजाल कोरोना व्हायरस एज ऑन टुडे USA ची परिस्थिती जर पळयली आसत जाल्यार दे ऑलरेडी क्रॉस्ड अरावंड 45,000 डेथ. ते जावचें न्हय म्हणून आमी एकठांय जावन काम करपाक जाय आनी एकठांय जावन काम करपाक जाय. ऑस्टेरिटी मेजर्स घेवपाक जाय, लॉकडावन वाडोवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना रेवेन्यू इन्क्रीज कसो करप, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कितपत पर्यंत घेवप हें सगळें थारोवपाक ताणें म्हाका दिसता 5 दिसांची एसेंब्ली आपोवची. 5 दिसांची एसेंब्ली जर आपयली आसत हातूंत ह्यो गोश्टी डिस्कस जावपाक जाय. बरे जे कोण आसा तांकां उलोवपाक दिवपाक जाय. माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसीन 4 जाण आसात तांकां उलोवपाक दिवपाक जाय. जाणा जाल्ले जाणकार आसात तांकां उलोवपाक दिवपाक जाय. फक्त भारतीय जनता पक्षांत बाकीचे लोक आसात जे आज मंत्री ना तातूंतूय काही बिझनेसमॅन आसात तांकां उलोवपाक दिवपाक जाय. जो पर्यंत कोणूच ताचेर उलयना ऑस्टेरिटी मेजर्स घेता आसतना कितें करपाक एक कमिटी काडली म्हणून ती कमिटी आपल्या जायतीच करतली. हांव कमिटीक दोश दिना. कमिटीन खुबश्यो गोश्टी मागल्या आनी त्यो जावपाक जाय.